दिल्ली रामलीला जाल्ल्या प्रोटेस्टाची झळक सद्याक गोंयान ऑलरेडी बसपाक लागिल्ली आसा. 2 दीस पयलींच्यान गोंयान प्रोटेस्ट सुरू जाल्ले आसा. गोंयचे भुरग्यांचे म्हणा किंवा काँग्रेस पार्टीचो म्हणा किंवा ताच्या उपरांत BJPन सुद्धा प्रोटेस्ट केलो. आनी आयज सद्याक अरावंड 6 जाल्ली आसा, सांजेची 6 जावन 10 मिनटां जाल्या. आनी आमच्या फाटल्यान तुमकां दिश्टी पडटा जो भुरग्यांचो आनी जे बाकीचे जे लोक आयिल्ले आसा, सगळ्या वयस्कर सुद्धा लोक हांगासर आयिल्ले आसा. ते खंय ना खंय तरी प्रोटेस्ट करपाक अगेन्स्ट दी नीट पेपर लीक म्हणा किंवा जे डिटेन्शन केल्ले ऑफ राहुल गांधी, ह्या सगळ्या गोष्टींचेर एकंदरीत प्रोटेस्ट आसा. आमच्या बरोबर गजानन त्रिवेदी आसा, यूथ लिडर. गजा, तुवें भुरग्यां वांगडा ह्यान पयलीं सुद्दां काम केल्लें आसा, कॉलेज स्ट्रक्चरान काम केल्लें आसा किंवा बाकीच्या स्ट्रक्चरांनी सुद्दां. आयच्या ह्या प्रोटेस्टा बद्दल सगळ्यान पयलीं सांग, आनी हो मुद्दो कितलो फुडें पावूं शकता. आनी पयलीं म्हटल्यार सांगपाक बरें दिसता की आय मायसेल्फ आय एम अ बाय प्रॉडक्ट ऑफ अ युनिवर्सिटी इलेक्शन. आनी खंय तरी आमी सदांच स्टुडंट्सां खातीर झगडटाले. पूण आज अशी परिस्थिती आयल्या की खंय तरी जे भुरगे कश्ट घेवन शिकता तेंचे खंय तरी पेपर लीक जाता आनी कितलेशेच तेंच्यांनी आत्महत्या केल्यो. आज पूर्ण देशाचे युवा वर्ग म्हणत किंवा स्टुडंट्स म्हणत एकूच डिमांड करता की धर्मेंद्र प्रधान जो युनियन एड्युकेशन मिनिस्टर आसा ताणें राजिनामो दिवचो. पूण आज हो सरकार इतलो एडमेंट जाल्लो आसा की तेका काडपाक रेडी ना आनी तो राजिनामो दिवपाक रेडी ना. पूण म्हाका खंय तरी दिसता जो उजो जंतर मंतर पेटला तो आज गोंयान पावला. गोंयान ह्यान फुडें तो आमी पेटयतले आनी जो पर्यंत हो धर्मेंद्र प्रधान राजिनामो दिना तो पर्यंत हो मुवमेंट चालूच उरतलो. सो एक आमी आज BJPचे कांय लिडर्सां कडेन उलोवपाचो प्रयत्न करताले. तेंचें म्हणणें आहे की ऑलरेडी SITचो गठन केल्लो आसा, ऑलरेडी एक्शन घेता. फक्त धर्मेंद्र प्रधान हांचो राजिनामो कित्याक जाय हो एक मुद्दो आशिल्लो. कशें पळयताय? पळय, BJP सद्या तुमी जर पळयत, लेट्स टेक एन एक्झाम्पल ऑफ गोवा. तुमकां खबर आसतलें हांगा कितल्योश्यो SIT फ्रेम जाल्यो, कितलेशे लोक ऑपोजिशनान आसले, तेंचेर केसी आसल्यो. खंय तरी BJPन गेल्या उपरांत त्यो SIT ना आनी तेंचेर केसी ना. अशी जी परिस्थिती आसा, अशा ज्या सरकाराचेर जेन्ना लोकांक विश्वास ना तेन्ना ही कसली SIT? म्हाका दिसता जर आमी इतिहासान मातशें वचून पळयत जाल्यार जेन्ना खंय तरी एका खंयच्या डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रीन कितें तरी दुर्घटना जाल्या तेन्ना त्या लोकांनी राजिनामा दिल्ले आसा, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफकोर्स. पण आज ज्या तरेन हो सरकार चलयता तुमी हांगाच पळयात. आज हे सगळे स्टुडंट उबे आसात आनी तुमकां दिसतलें हांगा कमीत कमी 500 पुलीस पर्सनल तेंच्यांनी उबे केल्या. आज खंय तरी नाटक म्हणून भारतीय जनता पार्टीन एक मोर्चा काडलो हांगा. म्हाका दिसता खंय तरी आज हेच पुलीस थंय तांकां एस्कॉर्ट करताले. म्हणून आज हो जो मिसयूज ऑफ पावर ह्या सरकारान चलयला तो हे लोक गोंयचे आनी भारताची जनता खपोवन घेवची ना. जायते यूथ सद्या म्हाका दिसता हांगासर आमकां जॉयन जाताना दिश्टी पडटा ह्या प्रोटेस्टाक. आनी महत्वाचो आनी सेन्सिटीव इशू आसा आमच्या बरोबर. आनी एक यूथ आसा. तुजें नांव? नेजा आमोणकर. नेजा, म्हाका सांग, आयज तूं हांगासर कित्या खातीर आयला सगळ्यान पयलीं? पयल्यान पयली नरेंद्र सावयकर हे जे आसा हेंच्यांनी युथ्सांक तुमी कॉक्रोचीस न्ही तर तुमी टर्मायट्स अशें म्हणलेलें आसा. आनी टर्मायट्साचो पावर आमी दाखोवपाक आयिल्ले आसा जे सद्याक चल्ला, जंतर मंतराक चल्ला. जे प्रोटेस्ट चालू आसा, भुरग्यांक अशें रुथलसली मारल्यात, अक्षरशा तांकां कट पडल्या. ल्हान म्हणून पळोवना, व्हडले म्हणून पळोवना, जाणटे म्हणून पळोवना. सो ताच्या खातीर टू फायट फॉर आवर रायट फॉर क्वॉलिटी एज्युकेशन वी हॅव कम हियर टू प्रोटेस्ट, टू बी अ पार्ट ऑफ दीस प्रोटेस्ट. सो डू यू थिंक आजकाल यूथ जे आसा तांकां खंय तरी लायटली घेतात ऑर तांच्या भविश्या कडेन खंय तरी खेळ्ळे गेले वता अशें दिसता तुका? हय, म्हाका अशें दिसता. बिकॉज अदरवायज जर ते लायटली घेनाशिल्ले जाल्यार असो स्टेटमेंट फेसबूक अशा व्हडल्या प्लॅटफॉर्माचेर नरेंद्र सावयकर घालचे नाशिल्ले. सो ऑब्वियसली म्हाका अशें दिसता की युथ्सांक भरपूर लायटली घेतात. आनी हांगा जो स्ट्रेंथ पळयला, हांव पयर सुद्दां एका प्रोटेस्टाक आयलें वीच वॉज लेड बाय अमरीन. सो त्या सुद्दां प्रोटेस्टाक हांव आयिल्लें आनी भरपूर लोक आशिल्ले त्या हाका. सो हेजे वयल्यान कळून येता की तुमी युथ्साक लायटली घेयात पूण आमी इतले लायटली तुमकां जाय तशें आमी मॅनिपुलेट जावपी अशें आमी नात. जेन्ना आमच्या रायट्साची गजाल येतली आमी ऑब्वियसली आमी स्टँड जातली आनी आमी झगडटली. सो जे जंतर मंतर हांगासर फाटले 23 दीस 24 दीस चालू आशिल्लो एक प्रोटेस्ट चालू आशिल्लो, पिसफूल प्रोटेस्ट चालू आशिल्लो. 20 तारखेक खंय तरी मार्च काडलो आनी ताचे उपरांत जाल्ल्यो घडामोडी तुवें पळयताले इतले दीस. ह्यो घडामोडी पळयतना कितें दिसता तुका सद्याक ज्या तरेन ह्या देशान चल्ला, कशें पळयता? म्हाका अशें दिसता की एज्युकेशन सिस्टम ही सद्या विकपाचोच अशें इट इज बींग सोल्ड. इट इज बींग सोल्ड. सो म्हाका अशें दिसता की क्वॉलिटी एज्युकेशनाचो रायट प्रत्येक मनशाक आसा. आनी ज्या हिसपान तुमी भुरग्यांक मारल्यात ते कितें मागताले? क्वॉलिटी एज्युकेशन मागताले. तुमी नीट पेपर लीक केल्यात, तेज्या नीट पेपर लीक जावन इतल्या भुरग्यांनी आपले
प्राण दिलेत म्हणटा तेजी अकाउंटेबिलिटी घेवपाक इतलेच ते मागताले. सो इतले मागले म्हणून एज अ गव्हर्निंग हे बॉडी तुमची रिस्पॉन्सिबिलिटी की तुमी अकाउंटेबिलिटी घेवपाक जाय. बाबा देशान कितें चल्लां तेची तुमी अकाउंटेबिलिटी घेवपाक जाय. आणि 16-17 भुरगे जेन्ना कोण तरी सुसायड करता, ह्यूज गजाल आसा ही हाका देशा खातीर. म्हाका तुमचो हे जो एक प्ले कार्ड हाडिल्लो आसा ताचे वयलो म्हाका खूब आवडले. सर, अगर लेटन देखने से टाइम मिला तो जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में ध्यान देना. चीफ जस्टीस ऑफ इंडिया सूर्यकांत हांचो फोटो सायडीक दिश्टी पडटा. खबर आसा कितें जालां तुमकां ते? आयज परत एक कमेंट आयिल्लो आसा की व्हिडियोज पळोवपाचे टायम ना. हाऊ डू यू सी दीस सिच्युएशन? सर, म्हाका अशें दिसता की आमच्या देशान कॉमेडी जी आसा ती चड सिरियसली घेतात. कॉमेडी आसा, एक जोक कमेंट पास केलो म्हणून त्या मनशाचेर एक्शन घेवपाक तेंच्यांनी थोडो टायम सुद्दां घेवना. द व्हेरी नेक्स्ट डे द इंटरनेट वॉज फ्लडेड विथ सो मच हेट कमेंट्स एवरीथींग. आनी इतलो व्हडलो इशू एज्युकेशन म्हणल्यार देशाची गरज म्हणटा, यूथ म्हणटा तांकां तुमी एज्युकेट करपाक जाय. हो जो इशू आसा तो तुमी एक्नॉलेजूच करना. सो म्हाका अशें दिसता की सिरियस सिच्युएशन आसा ते तुमी जोकिंगली घेतात आनी जे जोक्स आसात ते तुमी सिरियसली घेतात. यू ऑल आर मोर इंट्रस्टेड इन दॅट. नो, बट चीफ जस्टीस जेन्ना अशे तरेचे स्टेटमेंट दिता, कारण इट इज दी हायस्ट जे आमी न्याय मागपाक वचूं शकता, आनी ज्या टायमार अशा व्यक्तीन हाजेर लक्ष दिवपाची गरज आनी थंयसर टायम ना हे व्हिडिओ पळोवपाक, अशे तरेचे स्टेटमेंट येता. एज वेल एज जो स्टेटमेंट कॉक्रोच जो आसा तो सेम सूर्यकांत हांचे कडल्यान आयिल्लो, जस्टीस सूर्यकांत हांचे कडल्यान आयिल्लो. सो अशा टायमार तूं जे ज्युडिशरी जे आमचे सेक्शन आसा न्ही ते कशें पळयता? It is so unfortunate that such an educated personality is passing such a comment. Only educated is responsible personality. Exactly. Responsible personality is passing such a comment, and I have It's not like just one video is flooding across the internet. It's like everybody is posting about it. It's all across the internet. It's not just like one person has been brutally, harmed or something. Everybody has been treated unfairly. It's not how you treat a human being, especially not when they are asking for a right. Basic education. We are just asking for you to take an accountability. If that's really that hard. And that too, again, for such a huge protest, and police are brutally beating the people, and there are so many videos of 30 seconds, 1 minute. It will be not taking half an hour of time. So Leighton will be taking 1 hour of time to watch, I guess. So what do you think about this situation right now in India? So the reason, in fact, I was the one who made this thing, and I'm really very sad. Yeah. So the thing is, sir, the moment I saw the statement being passed, I was so disappointed because this is the person. Of course, he is responsible for this. When you call him the Chief Justice, he is the highest person. Whenever anything in misfortune happens, apart from the police, we'll be going to the court, right? Exactly. So this person saying that they don't have the time, saying it's a waste of time, is really unfortunate. What is really important for them, if not the education of the youth, if not the way the youths are treated? We are called the future generation. We are the one who are going to take the future, take the nation ahead, right? So if you are not caring about us, you are not caring about our healthcare, if you are not caring about our demands, what are you expecting us to give back? परफेक्टली सेट. थँक्यू व्हेरी मच. तुम्ही टायम दिलो म्हणून देव बरें करूं तुमचे. थँक्यू. ओके, आमी सद्याक आझाद मैदानाचेर आसा आनी प्रोटेस्ट सद्याक चालू आसा. म्हाका दिसता हो दुसरो प्रोटेस्ट ह्या मैदानाचेर त्या दिसा पासून ज्या दिसा जे आंदोलन जंतर मंतर हांगाच्यान संसदेचेर गेल्ले. आमच्या बरोबर काय हांगासर प्रोटेस्टर्स आसा. तुमचें नांव? एंजलीन. सो सगळ्यान पयलीं तुमी हांगा आयज कित्याक आयले ते पयलीं? आमी सपोर्ट करपाक येयली आसा हे प्रोटेस्टाक आनी सगळे हांगा जशें पळयता तुमी कितें चलता दिल्लीन सुद्दां. आय थिंक वी कॅन ऑल डू अ लिटल बीट अँड इट्स नॉट जस्ट माय प्रॉब्लम, इट्स गोन बी एवरी वन्स प्रॉब्लम सम डे. सो इट्स हाय टायम. द लीस्ट वी कूड डू इज जस्ट ट्राय टू बी देर इन सपोर्ट. सो सद्याक एक गोष्ट दिसता की प्रोटेस्ट चालू आसा पूण कोण आयकना ऑर तांचे आयकून घेना. ह्या गोष्टीचेर कशें पळयतात? आय थिंक इट्स हाय टायम दॅट गव्हर्मेंट नीड्स टू स्टेप डावन अँड सगळ्यांचे आयकपा जाय. आतां यूथ आसा, this is the people who are going to, where our India is going to grow, आणि त्यांचेच तुम्ही ऐकना, न्यू आयडियाज तुम्ही घेयना तर कशें जातले? अँड इफ एवरी स्टुडंट has the right, like when a student fails, you have the right to ask them, you failed, but when the government is failing, what are we doing? Are we doing something? So we are the voters, we have the right to ask some questions. आणि तुम्ही एक बरे when injustice becomes a law, resistance becomes the duty. So म्हाका दिसता एक रेजिस्टन्स सुरू जाल्लो आसा प्रत्येक, नॉट ओनली इन दिल्ली बट एवरी स्टेट आमी ते पळयतात. हाऊ, वॉट यू हॅव टू से अबाउट दिस? Every state, I feel this is just a start and a lot more. It's going to take a lot of time for it. So one person, each person has to come out of their house, out of their comfort zone and stand for it. It's
इट्स नॉट ओन्ली द कॉक्रोच जनता पार्टी, कारण इट स्टार्टेड अ मंथ बॅक रायट नाव तांच्यांनी आवाज काडपाक सुरवात केल्लो आनी रायट नाव तो प्रत्येक भारतांतल्या खुबशे युवा आतां हे उलोवपाक लागिल्ले आसा. बट स्टील धर्मेंद्र प्रधान इज नॉट गेटिंग स्टेपिंग डावन. वॉट डू यू थिंक अबाउट दीस एंड वॉट यू हॅव टू से अबाउट दीस? I feel ते स्टेप जावन जातले ना की it is a chain, you know. He is connected to another party, another person will be questioned. Like for ethanol also that we are looking at, everybody will be questioned. So I believe we all know government is not just trying to protect one, they are protecting themselves from us. So it's high time that everybody needs to hear out and come out. If not come out, at least start talking about it, start posting. Like every parent should encourage their kids to do it because you know we are the future. So कोणा बरोबर जाता फाल्यां आमच्या बरोबर जावपाक. होय जातलेच आणि सगळ्यांचेच जातले. तुम्ही आताच टाइम असा उभी रावत. लाईक वी आर स्टँडिंग पोल्युशन, वी आर फायटिंग विथ सो मेनी थिंग्स. मायट वॉज इज टाइम दॅट वी फाईट अँड आस्क फॉर चेंज. रायटली सेड. जशें क्लीन वारो, क्लीन हवा, बरें जेवण अँड बरें एज्युकेशन इट्स आर रायट आनी ताजेर जाप विचारप गरजेचें आसा. थँक्यू व्हेरी मच फॉर युअर टायम. थँक्यू. आझाद मैदानाचेर सद्याक आमी आसा आनी आमच्या बरोबर दोन हांगासर युवा आसा तांच्या बरोबर उलोवपाचें. आनी सगळ्यान पयलीं लीक पेपर्स, ब्रोकन प्रॉमिसीस, वी डिमांड अकाउंटेबिलिटी. नाव आय एम टर्मायट. हो म्हाका दिसता परत एक फावट कॉक्रोचा उपरांत आय एम कॉक्रोच, आय एम टर्मायट हे सद्याक ट्रेंड जाता. टेल मी समथींग अबाउट दी प्रोटेस्ट रायट नाव आनी तुमी हांगासर आयला ताजे बद्दल. So this is exactly the termite is exactly like cockroach only. It's nothing new, just the another word for the cockroach. So this is what is going on is it is exactly wrong what is going on in this country. Paper leak, it is exactly wrong. You can see everywhere what is going on in this country. And we the students for future generation, we stood for this. We don't want this BJP in our future. This is exactly what is going on in right now in all over the country. सो पेपर लीक जालो ताच्या उपरांत खुबशे जे यूथ आशिल्ले ते अकाउंटेबिलिटी मागताले. कोणाक तरी धर्मेंद्र प्रधान जे एज्युकेशन मिनिस्टर आसा ताजे रेजिग्नेशन. And we want his resignation. We want his, not even we, all over the India, all India. You can say India wants his resignation. But do you think government will make him step down? What do you think? It is not from what I think. It is from all over the India what all people think. But as per the law, he should resign. Not as per the law, but moral responsibility. Yeah, moral responsibility for each and every one of us. He should resign. सो जे जंतर मंतर सद्याक चालू आसा, प्रोटेस्ट चालू आसा आणि आता You all have seen what is going on 20th. What has been done? The students have been badly. They have been beaten by government, and nobody, no news is showing this. What is going on? So I believe from my side, this is exactly wrong. What is going on? जस्टीस मेळपाक जाय. ज्या भुरग्या वांगडा कितें अन्याय जाला तो. Yeah, justice should be given for this. टर्मायट हे शब्द कालच्यान परत ट्रेंड आसा बिकॉज दीस Termite is nothing new. It is just another word for the. काल एका बीजेपीच्या लिडरान जे टर्मायट म्हटले जे कॉक्रोच जे प्रोटेस्ट करताले तांकां. सो अशे तरेचे स्टेटमेंट, अशे तरेचे उतरां वापरप भुरग्यांक, स्टुडंट्सांक. डू यू एग्री ऑर? The cockroach जनता पार्टी also came. ते बी एशकोनच येयले की एशकोन कोणे तरी सांगले cockroach. So this termite word also is come from another person. Same as response is the like cockroach जनता party like. So it is similar in meaning. It is nothing but the right given for the each and every student in this country. So future questions. Yeah, future. This future is depend on this strike, this protest. What is going on? Future is dependent on this. So I believe justice should be given for what is going on. Youth are waking up right now. Yeah. If justice, I believe this is just a beginning. The future is more what is going to come. थँक्यू. Yeah. आय गेस हो प्रोटेस्ट खंयच्या लेवलाचेर पाविल्लो आसा आमकां सगळ्यांक खबर आसा. गोंयचे खुबशे भुरगे भायर येवपाक लागिल्ले आसा. आमच्या बरोबर आनी एक युवा आसा, मल्लिका. हाय मल्लिका, हाव आर यू? Hi, very well, thank you. How are you? You are there here for the protest right now, and tell me something about why you have came over here. I think CJP has done a great job in uniting the youth of this country in the name of education. I think with this solidarity, we can use this power for many more purposes that need to be acknowledged today, and the many ways in which the country needs to be changed and the government needs to be held accountable today. So I think this movement paves the way for all of that.
So, do you think this movement needs to get more attraction, and government should listen to what the youth are saying? Because it's been for 24 days right now. Sonam Wangchuk is on the hunger strike, and still government is not listening. And the only demand, the primary demand, is to step down for the Education Minister Dharmendra Pradhan. How do you look at this? I think the youth should definitely be listened to. Just because we're the youth does not mean we're making invalid points. I don't think we need more direction yet. I think the movement is going fine just as it is right now. But maybe if there's more change, we can only tell in time, not yet. But how do you look at the government side, because they are not listening to any kind of talks or any kind of demand? Do you think government don't want to listen, or there is something else? What do you think? I'm sure they have very complicated reasons not to listen, which the youth would not accept as reasonable enough. But they do need to find some solution, because the points that we are making is not invalid. It needs to be taken. It needs to be considered. So I'll ask you one last question, because yesterday one of the leaders said that cockroaches are like termites who are eating our country. How you look at this statement? Of course, I mean, I'm not. It doesn't affect me because I know that it's not true. Exactly. Yeah, we all know it's not true, but it is. They are just labeling someone who is fighting for their right as a termite. How you look at this? I think there's a lot of fear from their side. That's right. Yeah, You are very clear about this. That's all I'd like to say on that topic. Thank you, Malika. Thank you for your time. I guess this talk will be, for me, it is very important because you have come here for this support for this protest. And thank you very much. Thank you. आझाद मैदानाचेर आमी सद्या कसं आमच्या बरोबर सिद्धेश भगत आसा. 2 दीस पयलीं आनी एका प्रोटेस्टाक आमी मेळपाचो प्रयत्न केलो, तांचे कडेन जाणून घेतिल्ले. आयज परत एक फावट हो प्रोटेस्ट कॉल आउट केल्लो आसा. म्हाका दिसता गोश्टी आनीक एक्सेलेट जाल्ल्यो आसा. ज्या दिसा 20 तारखेक जंतर मंतर जो प्रोटेस्ट जालो संसदेन वचपाचो, ताच्या उपरांत राहुल गांधीक सुद्दां तांच्यांनी डिटेन करपाचो प्रयत्न, बाकीचे सुद्दां घटक आशिल्ले वेगवेगळे पार्टीचे थंय आयिल्ले, तांकां सुद्दां खुबशे त्रास केले, स्टुडंट्सांक त्रास केले, व्हिडियोज दिश्टी पडटा. आनी आयज हो प्रोटेस्ट कसो पळयता? क्लियरली म्हणपाक सोदता, दीस इज अगेन्स्ट दीस. इट इज नॉट इन फेवर ऑफ दीस, बिकॉज नो मॅटर वॉट इट इज, आय एम नॉट बिलॉंगींग टू एनी पार्टी सद्या तरी. बट कितें आसा काय म्हणल्यार एक लिडर ऑफ ऑपोजिशनाचें काम तो आपलें करता. आयज एसेंब्ली पार्लमेंट जागो कसलो आमी जिखून हाडटा ते थंय, ना की यूथ हातीन दांडे रॉड गन घेवन नाशिल्ले, फुलाचे बुके आशिल्ले, आपलो लेटर्स घेवन आशिल्ले, आनी मोडिल्ल्यो फोडिल्ल्यो गाडी हाडून दवरप, पयलींच तेमी एक ट्रक फातर हाडून दवरप. म्हणल्यार हे यूथ करपाक पाशेंच ना, तांकां जेवपाक न्हिदपाक जागो नाशिल्लो. सो बेजिकली अशी परिस्थिती आसा की आयज की आमी जेन्ना वता खंयच्याय मुद्द्याचेर, तो मुद्दो बेश्टो जायना अंटील अनलेस समवन इज हर्टेड जाल्यारच जाता. आयज पळय तुमी पयलीं कॉक्रोच म्हणलें, आतां उठून नरेंद्र सावयकर वायटी म्हणटा, फाल्यां आनी कोण उठलो आनी कितें म्हणटलो. तेज्याय घरान भुरगीं आसा, आमी कोणाची भुरगीं, तेंच्या सीएमाच्याय घरान भुरगीं आसा. म्हळ्यार इनडायरेक्टली नरेंद्र सावयकर सीएमाच्या चलयेक सुद्दां वायटी म्हणटा, म्हणपा जायना न्ही तशें, वायट दिसता. फाल्यां हेका अमित शाह सुद्दां यूथ तोय वायटी, अजय शाह, म्हाका वायट दिसता अशें म्हणपा येना, की लागता आमकां तोय यूथ, तो खंयी आसूं तो खंयच्याय पक्षान. पण धर्मेंद्र प्रधानाकय चली आसा, म्हणजे सरेन सावयकरान तेज्या चलयेक वायटी म्हणली, म्हळ्यार फकाणां. म्हळ्यार हो सगळ्या आमदारांक आनी मंत्र्याच्या भुरग्यांक सुद्दां वायटी म्हणटा. सो दीस इज रियली अ बॅड थिंग वॉट इज हॅपनिंग. सो कोण तरी क्वेश्चन विचारता आपल्या हक्का खातीर आनी तांकां एका तरेचे टर्म करप, तो कितें जावं, कॉक्रोच ऑर बाकीच्यो गोश्टी, टर्मायट ऑर आनीक कितें तरी, वीच इज अगेन तूं म्हणटा तशें खूब वायट गोश्ट आसा. बट हो जो एक कितें म्हणटा ताका एक कॉन्फिडन्स म्हणू शकता ऑर बाकीच्यो गोश्टी, हे खंयच्यान सुरू जाता? कारण खंय ना खंय तरी माघार घेवपाक जाय, थंय आनीक फुडें कितें ना कितें तरी करपाचो प्रयत्न करता. कशें पळयतात? पळयतना जाल्यार म्हाका तुमी विचारलें कशें पळयता जाल्यार म्हाका जाल्यार दिसता ह्या सरकारान पेस्टिसायडाचो बिझनस घातला असो. कित्याक काय म्हळ्यार पेस्टिसायड तांकां याद येता, कॉक्रोचीस, वायटी, मागीर काटान बिटान, मागीर उंदीर बिंदीर सगळें याद येतलें तांकां. म्हणल्यार तेंचे जेन्ना मनीस आउट ऑफ जाणटेपण जाता म्हणटा पळय आमी, आफ्टर सर्टन एज मनीस विसरता, मागीर याद उरना. सो ह्यो गोश्टी जाता तेंचे कडेन. आनी आयज हांव पळयतालो तो प्रोटेस्ट घेतना, तेतून भितर 3 आमदार जे काँग्रेस हावसाचे भायर हाय हाय करताले, ते एक टायमार ह्या वटेन आशिल्ले, काँग्रेस ऑफिसार कॉरिडोरांतल्यान सगळ्यांक जय हो करताले. म्हणल्यार राजकारण कसल्या लेवलाचेर पावलां हें आमकां पळोवपाक मेळटा. म्हाका दिसता वायट दिसता, तुमी एक टायमार तळ्यांत मळ्यांत. सो
युथा कडेन मागता आनी न्यू एरा ऑफ पॉलिटिक्स हे ऑलरेडी स्टार्टेड. कित्याक काय म्हणल्यार बॅगेज पॉलिटिक्स आशिल्ली पळय ती खंय तरी काबार जाला आनी पॉलिटिकल पार्टीकूय अंडरस्टँड जावपा जाय. तुमी बॅगेज पॉलिटिक्स बंद करात. बॅगेज पॉलिटिक्स किंवा आनी कसली गुंडागर्दी पॉलिटिक्स बंद करून जेन्ना राष्ट्र सारकें जातलें. आतां गोंयान म्हाका एक सांग, हे भुरग्यांक काम धंदो ना आसा. ते आपले काम धंदो सोडून शिक्षण सोडून हांगा आयला कित्याक आपलो आवाज उठोवपा, ना की कोणा कडेन 500 आनी 1000 रुपयाचे क्रावड न्ही तो. आयज हो दुसरो प्रोटेस्ट आमी पळयता ह्याच धर्तरेचेर, ह्याच जे आझाद मैदानाचेर. म्हाका दिसता खंय ना खंय तरी गोश्टी आतां आनीक नेटान फुडें वचपाक लागिल्ल्यो अशे प्रोटेस्ट आनीक जातले. आतां 24 तारखेर एक आसा एज पर माय इन्फॉर्मेशन. 26 तारखेर एक आसा. अरे प्रोटेस्टाक आमी काय कोणा मारपा वचना. हांगा येवन मातशें आपले उलयता दोन मनांतली गोश्टी दूख, जशें ते मन की बात करता, आमी एकठांय जावन आमचे मन की बात करता, थंय ते दाणे मारता, हांगा आमकां ताळयो पडटा की आमची मन की बात ते आयकना जाल्यार आमी एकामेकाक आमची मन की बात सांगता. सो इट इज इंटेन्सिफायींग द मुवमेंट फॉर वॉयसिंग आवर डिमांड्स. सो एनी डेमोक्रेसी जेन्ना रॉंग जाता ते आयकून गप्प बसप, इट इज नो मोर डेमोक्रेसी, इट इज स्लेवरी. सो जेन्ना आमी म्हणटा की बाबा हे आमचो मान सरकारांनी आयकोपाक जाय आनी वी आर अगेन्स्ट द सिस्टम. क्लियरली वी आर अगेन्स्ट द सिस्टम, बट वी आर नॉट अगेन्स्ट द नेशन. नेशन रन्स थ्रू आवर ब्लड, गोवा रन्स थ्रू आवर ब्लड, बट सिस्टम इज अगेन्स्ट दॅट. आनी सिस्टम बरी जायत जाल्यार नेशनूय बरो चलतलो, दॅट इज फॉर शुअर. म्हाका उलयले तुमी इतल्यो मनांतल्यो गोश्टी आनी त्या खातीर देव बरें करूं सिद्धेश बाब. थँक्यू. अर्चित नायक आमच्या बरोबर आसा, गोवा काँग्रेसचे यूथ प्रेजिडंट. सो म्हाका सांगा सगळ्यान पयलीं आयचो मोर्चा ऑर जो प्रोटेस्ट आसा जो भुरग्यां खातीर हांगासर कॉल आवट केल्लो आसा, भुरगे आतां एकठांय जावपाक लागिल्ले आसा. यंग भुरगे उलयतात की जे चल्लां तें सारकें ना, आमी हे रिटालिएशन करता और बाकीच्यो गोश्टी रेजिस्टन्स करता. कशें पळयतात? आज एक नॉन पॉलिटिकल युवकांनी, गोंयच्या युवकांनी, गोंयच्या फ्युचरांनी एक कॉल दिलो की आमी सगळ्यांनी हांगा जमा जावचे टू सेव गोवा अँड टू सेव आवर फ्युचर. त्या खातीर आमी यूथ काँग्रेस म्हणून आज आमी सगळे आयले, आमचे ऑफिस बेरर्स आयले, एकूच ध्येय धरून, एकूच उद्देश धरून की धर्मेंद्र प्रधान हो जो HRD मिनिस्टर, एज्युकेशन मिनिस्टर आसा, दॅट ही शूड रिझायन. ही शूड टेक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आफ्टर लिकींग द पेपर. आय डायरेक्टली ब्लेम हिम. 152 पेपर लीक जाला 10 वर्सांनी. एक कन्विक्शन ना, एका मनशाक ताणें कन्विक्ट करूं ना ह्या BJPच्या डबल इंजीन मिसफायर्ड फेल्ड गव्हर्मेंटान. सो दे हॅज टू बी सम अकाउंटेबिलिटी. ऑल ऑफ अस हॅव कम सो दॅट नॉट जस्ट द रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान, it's a very big topic अशें पळोवपाक गेल्यार. there should be a complete change in the education system. Our education system is a system which is less accepting the students, and it's a rejection process. कित्याक म्हणजे कोट्यांनी भुरगे रावता एग्जामी दिता, तेतले फक्त 5 ते 10% भुरग्यांक एक्चुअल सिटां मेळटा, 90% रिजेक्ट जाता. सो इट्स मोर ऑफ अ रिजेक्शन प्रोसेस. सो देर शूड बी अ रिफॉर्म इन द एज्युकेशन सिस्टम ऑल्सो. अपार्ट फ्रॉम दॅट, ज्या तरेन भुरग्यांक दिल्ली ट्रिटमेंट केला, तांकां आमचे आर्म फोर्सिसां वापरला, तांकां लिटरली मारपाक, म्हणजे गन मारपाक म्हळ्यार गन ताणपा तेंचेर, नॉन सिवील ड्रेसान भुरगे लोक तेंचे RSSचे BJPचे कार्यकर्ते जे लाठी घेवन मारताले आमच्या कार्यकर्ते. अँड दीस इज कम्प्लिटली क्रिमिनल, दीस इज कम्प्लिटली इल्लिगल आनी हे ते करतात. सो हेजो आमी निशेध करपाक आनी आमचे 3-4 डिमांड्स आशिल्ले. आज आमी गव्हर्नरा कडेन सुद्दां गेल्ले, ते डिमांड्स आमी तांकां सांगले तुमी बाबा कन्वे करा म्हणून. सो दीस इज एक मेजर तुमचो डिमांड आशिल्लो की धर्मेंद्र प्रधान हांचे रेजिग्नेशन, ज्याचेर कोणूच अजून पर्यंत नाव कडेन स्वता धर्मेंद्र प्रधान हांच्यांनी सांगला की अजून पर्यंत तशें कांय विचार जावचो ना म्हणून. दुसरें तुमी म्हळें की ज्या तरेन, आनी हो म्हाका दिसता सद्याक मेजर मुद्दो जातलो, ज्या तरेन ट्रिटमेंट बाय द दिल्ली पुलीस ऑर जे घटक थंय आशिल्ले, हांव ते कोण कितें कोणाक खबर ना, पॅलेट्स गन वापरपाचे आज सुद्दां तुम्ही पयले आमी सोमारा हांगा प्रोटेस्ट जाल्लो, एक नॉन पॉलिटिकल, सगळे युवक आपुणून आयले हांगा आनी तेंचेर पिसफुली हांगा आशिल्ले कॅन्डल घेवन उबे आशिल्ले बावड्यांचेर तेंचेर FIR करता तुमी. हांव स्वता मुख्यमंत्री, जो होम मिनिस्टर, तो तेंची भुरगीं आसा, सगळ्यांची तुमचे BJPच्या लोकांची तुमची सुद्दां भुरगीं आसा, तेंचे फ्युचराचे चिंता, आमचे चिंतनाका. तुमी तेंचे चिंता न्ही, तेंचेर FIR करता. तेंचो गुन्यांव कितें? दीस इज अ प्लेस फॉर वीच इज नोटिफायड बाय द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा फॉर प्रोटेस्ट. तुमी हांगा आमी प्रोटेस्ट करपाक शकना जाल्यार यू डिनोटिफाय आझाद मैदान. आझाद मैदान दवरला कित्याक? यू डिनोटिफाय हांगा करा, तुमचे प्रायवेट BJPचे इव्हेंटां करा हांगा, डिनोटिफाय दीस प्लेस. सो हेजो आमी निशेध करतात आनी आमचो हो लढाव, दीस इज द स्टार्ट and this is the beginning of the end of BJP.
रायटली तुम्ही एक खूप महत्वाचे एक स्टेटमेंट केलं दिस इज बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ बीजेपी हो तुम्ही स्टेटमेंट करता देव बरें करू अचित बाब तुम्ही टायम दिलो म्हणून थँक्यू व्हेरी मच थँक्यू आझाद मैदानाचेर आमी आसा आमच्या फाटल्यान तुम्ही पुलीस डिप्लॉयड पळयता हांव कितल्याशाच वर्सांनी ही गेट बंद पळयता आनी हाजें रिजन म्हाका दिसता हे 3 सायडीक आमी सद्याक पळयता ही गेट बंद आसा सो हाजें रिजन अजून पर्यंत नेमकें कोण सांगिना कारण हांगासर आयज प्रोटेस्ट कॉल आउट केल्लो यूथ आनी वेगवेगळ्या घटकांनी आनी ताचे बद्दल उलोवपा खातीर जनार्दन भंडारी आमच्या बरोबर आसा जनाबाब म्हाका सांग ही गेट जी बंद आसा तुमकां कितें दिसता कित्याक बंद केल्या आसतली कितें आसूं शकता आज आमचे गोंय राज्याचे स्टुडंट्स यूथ जे कितें घडलां देशाक राज्यांक तेजेर आवाज करपाक ह्या मैदानाचेर आयिल्ले हे पवित्र मैदान हांगा सदांच लोक ज्या लोकांचेर अन्याय जाता अत्याचार जाता त्रास जाता तेन्ना न्याया खातीर ह्या आझाद मैदानाचेर येतात आनी हांगा तरेक खुबश्या लोकांक न्याय मेळटा पूण आज म्हाका दुर्दैव वायट दिसता आज ह्या BJP सरकारान आमच्या ज्या आंदोलनाक जे भुरगीं भितर येताले स्टुडंट्स यूथ तांकां पळय कशें करून पोलीस लावन अडवले आसता पळयात मागीर खंयची प्रकार म्हणजे खंयच्या लेवलाचेर पावले आसा पळय सरकार आज म्हणजे आमकां एक बाबा साहेब आंबेडकरान एक आमकां कॉन्स्टिट्युशनाक एक फ्रिडम दिल्ली आसा घटनेक फ्रिडम दिल्ली आसा फ्रिडम ऑफ स्पीच फ्रिडम ऑफ रायट्स हे आमकां दिल्ले आसात आमी जिते घटने आसात त्याच घटने बरोबर आमी लोकशाही मार्गान हे सगळे आंदोलन करतात बरोबर आज आमचे आमगेले जाणटे लोक म्हणजे आमचे महात्माजी मागीर बाकीचे नेहरूजी मागीर राजीव गांधीजी आनी इंदिरा गांधीजी हेणी सगळे लोकशाही मार्गान आंदोलन केल्ली पूण आनी आमची त्या सरकार आसतना पसून अशी लोकशाही मार्गान कितली आंदोलन जाता बट केन्नाय आमी आंदोलनकर्त्यान आडयल्लो नासलो त्रास केल्लो नासलो पोलिसाचो हे घेवन सपोर्ट घेवन त्रास केल्लो नासलो पण आज परिस्थिती पळयात हे डेमोक्रेसी काय हुकुमशाही तुमी पळयात अशी समज चल्लें हुकुमशाहीचें सरकार जाल्यार फुडल्या पिढीक तेमी कितें समजोवपाचें कशें करून जगपाचें म्हणटकीर आमी सगळे आख्खे गोंयकारांक उलो मारता पळयात हें आतां चड जालां मागीर आतां पयलीं म्हणटा नाका कडेन पावला म्हणजे नाकाच्या वयर पावला दोळ्याने पावला तेन्ना तुमी उठ्ठात आनी हेजे निशेध करात अशा प्रकारे हे आडोवप नासता हांगा लोकशाही मार्गान जेणे जो आंदोलन करता लोकशाही मार्गान आंदोलन करपा दिवपाय अशें दडपशाहीन आवाज दाबपाचो प्रयत्न करपा जायना गळचेपी करपा जायना ह्या आमच्या संवेदना बसना लोकशाही बसना ताका लागून हेजेर म्हाका खरें खूब वायट दिसता खरें तर आमी खंय आसा खरेंच खूब महत्वाची गोष्ट आसा जेन्ना आझाद मैदानाच्यो गेटी बंद जाता जाल्यार आवाज खंय काडप हो मोठो प्रश्न जाता आनी खरें म्हळ्यार आझाद मैदानाच्यो गेटी केन्ना बंद नासताल्यो आयज ह्यो आमकां पळोवपाक मेळटा हाजें रिजन कितें आसूं शकता सेक्युरिटी रिजन आसतलें ऑर आनीक कितें आसतलें हें म्हाका दिसता जे ऑथॉरिटीज आसा तांच्यांनी सांगपाची गरज आसा सो ही अपडेट आमी सद्याक घेवन आयिल्ले तुमचे कडेन जनाबाब देव बरें करूं तुमी आमच्या बरोबर उलयले त्या खातीर थँक्यू तुम्ही पळयतात GNH.